शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रे दिसा जाल्ले खेटाखेटीचे चौकशी अहवालात प्रशासन, पोलीस तसेच देवस्थान समितीचेरूय ठपको दवरला। मात देवस्थान समितीचेर दवरिल्लो ठपको चुकीचो। आमी जे सहकार्य जाय ते प्रशासनाक पोलिसांक वेळोवेळ दिल्ले आसा म्हणून देवस्थान समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकारान सांगले। सरकाराचे चौकशी अहवालाची अधिकृत प्रत मेळे उपरांत फक्त समिती न्ही जाल्यार सगळे महाजन आपली भूमिका स्पष्ट करतले अशें गांवकारांनी सांगले। कितें आसा फॅक्ट फायंडिंग कमिटीचो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्र्यान केसाक दिला, पूण ती कॉपी आजून पासून आमकां पावूंक ना। त्या रिपोर्टान एक्चुअली कितें म्हटलां पळय तें कळ्ळ्या नंतर आमी तेजेर स्टेटमेंट फुडें करूंक शकता आनी मागीर आमी म्हाजना फुड्यान उलयता बाबा कितें हेचेर कितें करपाचें कामां आनी मागीर म्हाजन तें ठरयतलें कमिटीन। तेंच्यांनी पूण रिपोर्ट अशें म्हटलेलें की एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलां की आमकां वेवस्थीत म्हायती दिली गेली वचोंक ना म्हणून। ना हें साफ फाटीं आमी ताका पुरें कॉपरेशन दिलें। मागीर कॉपी तुमकां केन्ना मेळटली, कितें आयडिया? ना ती सरकारान ठरयली, सरकार केन्ना येतलें त्या प्रमाणे आमी फुडलें कारवाय फुडलें कितें आहा तें कारवाय आमकां अजून कांयच मेळूना। कॉपी मेळ्ळा उपरांत तुमी मागीर मिटींग येता, मागीर आमी मिटींग घेतली। तेजे उपरांत तुमचो स्टँड कितें आहा तो डिक्लेअर? हय ना, जो पर्यंत ती कॉपी मेळना तो पर्यंत आमचो स्टँड ना। कॉपी मेळ्ळ्या नंतर स्टँड आसतलो, पूण एक गोश्ट खरी की आमी मेळ्ळ्या नंतर ते म्हाजना फुड्यान वयतले, ती कॉपी म्हाजना फुड्यान जाल्ले बाबा तितून मागीर लेट म्हाजन शूड डिसायड, म्हाजन ती हाचें ठरयल्लें आमचें। आतां पर्यंत तुमी म्हणजे कित पर्यंत सहकार्य केल्लें पळय तांकां, त्याच्या फुडें म्हणजे पोलीसची चौकशी चालू आहा, त्या भितर म्हटलें गेलेलें की तुमचो सहकार्य नासलो प्रशासना हें साफ खोटें। आमी पुरें सहकार्य केलां आनी हांगासर ह्या सायटीर येयले तेन्ना आमकां सहकार्य दिलें आनी तेन्ना तेंच्यान आमकां थंयसर मामलेदारान आपयलें तेन्ना आमी तांकां कॉपरेशन केलां। आमच्या तरेन आमी पुरें 100% सहकार्य केलां। हें सहकार्य दिवंक ना म्हणटा आनी हें साफ खोटें, हो खोटो आरोप आनी मान्य ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।